नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू जालें. गोंयभरची स्कुलां सुरू जालीं. नवो युनिफॉर्म, नवे दप्तर, नवी पुस्तकां, शिक्षकूय थोडे नवे. भुरग्यांनी नव्या उमेदीन स्कुलाचो पयलो दीस केलो. चडशीं स्कुलां इंटरवलाक सुटलीं. ब्रेस्तारासावन गाडी रुळार. अंदुसान स्कुलां मदली सुटी सोडून 5:30 वरां चलपाची. मात पयले दिसा हे फावट पावसाची खातड ना. आसर करून पावसान भुरगीं, पालक आनी शिक्षकांचेरूय उपकार केलो. पळयात शाळेचो पयलो दीस. Dang, dang, dang. Dang, dang, dang. येऊन ना ते काय ना होय. हय फर्स्ट डे नेवे पार्टनर मेळे बरे उलोवपाक बी बरें आसा. Very nice, like all my new friends, all of them, new classmates, new teachers, and after 2 months now school starts. My new friends, my new class teachers, everything. I like them. म्हाका बरें दिसलें. आमकां काय शिकोवंक ना पण आमकां कितें कितें विचारले क्वेश्चन्स कितें केले. Nothing, it's a starting day to see nice friends. बरें आसलेलें काय शिकोवंक ना. टिचरां मेळ्ळीं न्हय बी कितें कितें विचारलें कितें केलें म्हणून वेकेशनान बीन अशें विचारलें. चलो स्कूल तुमको पुकारे, चलो स्कूल तुमको पुकारे. गोंय कला अकादमीन बुधवारा तियात्र दीस मनयलो. ह्या वेळार 6 ज्येष्ठ तियात्रिस्तांचो भोवमान केलो. गोंयांतले सगळे तियात्र रोमी कोंकणीन बरयतात म्हणून सरकारान रोमी कोंकणीक मान्यताय दिवची अशी मागणी तियात्रिस्तांनी केली. गोंय तियात्र अकादमीच्या जोड पालवान हो सुवाळो घडोवन हाडिल्लो. आमचो मुखेली मंत्री बाब मनोहर पर्रेकर ताणें एका दोबाज्याक म्हाका दिसता आबे फरिया हाच्या मानाक जाल्ल्या दोबाज्यान म्हटलें आमची आवय भास कोंकणी आनी आमची उदरगत आमची आवय भाशेंतल्यान कोंकणींतल्यान जावंक जाय. म्हजें एकूच विनंती आसा की आमची आवय भास कोंकणी आमचे तियात्र कोंकणी भाशेन जातात पूण ती बेश्टेच जायना. ती बरोवंक जाय. त्याची बरपावळ आसा. ही बरपावळ रोमी लिपीन जाता. तर मागता हांवें ताचे लागीं आमचे रोमी लिपीक फावो ती मान्यताय दिवं. केंद्रीय येवजण्यां खातीर बाकीच्या राज्याक लायतात त्यो अटी गोंयाक लावच्यो न्हय म्हणून गोंय केंद्राक सांगपाचें आसा. नगर विकास मंत्री फ्रांसीस डिसोजा प्रुडंटाकडे उलयलो. जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्युअल मिशनाच्या जाग्यार दुसरी येवजण करपाचें काम चल्लां म्हणून केंद्रीय नगर विकास मंत्री व्यंकय्या नायडू उलयला. फ्रांसीस म्हणटा येवजणेचें नांव बदलून सुदारणा जातली. मूळ येवजण रद्द जावची ना. पणजी शारा खातीर महापालिकेन जनरूम येवजणे खाला बरेच प्लान केल्यात. जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्युअल मिशन येवजणेचे जाग्यार नवी येवजण चालीक लावपाचो वावर केंद्रीय नगर विकास मंत्री व्यंकय्या नायडूचे मंत्रालयान सुरू केला. मात तशें जाल्यार पणजेचे प्रकल्पांचे कितें जातलें असो प्रश्न हांगचे कांय जाणांक पडिल्लो. गोंयचो नगर विकास मंत्री फ्रांसीस म्हणटा तशें कांयच ना. सरकार म्हणटा तो कंटिन्युअस आसता. तो पार्टी बदलली म्हणून सरकार बदलना. स्किमीचे एक कडेन रूप बदलत पण स्किमी आसतल्यो. नगर विकास मंत्र्या खाली स्किमी उरतल्यो. नांव घडीक बदलत तेजे नांव बदलत स्कीम सादारणशी थंयच उरता. थोडे कितें इम्प्रुवमेंट आसतले जावं दुसरे भाशेन येवजण कितें तरी आसतले. तो पयशांचो फ्लो कमी जावचो ना. विड्रॉ जावचें ना ते कशें कितें ताका एडजस्टमेंट करचें पडटलें. अजून कांय डिसिजनां येवंक ना न्हू. वाय शूड आय एंटिसिपेट. गोटे स्किमी फुडें व्हर सरकार. केंद्र सरकार स्किमी फुडें वचत आनी म्हणून हा फाटल्यो स्किमी जाल्या ते आमी फायनान्स करतले. फुडें हेजे फुडें आमी बदलतले. तशें कितें जावं येता. केंद्राचे स्किमीच्यो अटी गोंया सारखेल्या ल्हान राज्याक लागू पडनात. केंद्रांतल्यो कितल्योशोच येवजण्यो गोंयाक मेळनात. केंद्र सरकारा कडेन उलोवन गोंयचे बाबतीत अटी बदलपाची व्यवस्था सरकार करून घेतलो म्हूण फ्रांसीस सांगता. आमची मागणी कितें आहा सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन
जे आख्खे हिंदुस्थानाक पॅरामिटर लायतात ते आमकां लायनाका. आमची मागणी केंद्र सरकाराकडे आसतली की आमकां तुम्ही पैसे दिया आणि या कार्या खातीर वापरा म्हणून. पॅरामिटर्स घालून दिनाका आमकां. समज तुका सांगलें 5 लाख लोक आसपा जाय शहरान तुज्या जाल्यार तुका ही स्कीम गावतली. आमचे कडेन गोंयान एकूय शहर ना. पूण ऑल इंडिया पॅरामिटर्स आमकां बिहार यूपीचे एमपीचे आमकां पॅरामिटर्स लावंक शकना. आमचें मत कितें म्हज्या सरकाराचें म्हणजे सीएमाचें मत आहा की आमकां ऑल इंडिया पॅरामिटरचेर घालूं नाका. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.